सरकाराच्या विरोधात काँग्रेस पक्षान जन आक्रोश रॅली काढली। ही रॅली गोयभर काढून सरकारान केल्ल्या वायट गजाली लोकांसमकार मांडपाचो काँग्रेस पक्षाचो प्रयत्न चल्ला। मंगळारा वाळपय मतदारसंघात काँग्रेसीची जन आक्रोश सभा घेवपा खातीर वाळपयच्या नगरपालिकेन परवानगी न्हयकारली। परते काँग्रेस परवानगी मागतले अशी माहिती काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान वाळपय सांगले। परत आमी वाळपय घेतले। जवळ आमी 15 दीस पयलीं एप्लिकेशन दितले आनी जर आमकां तर परमिशन परत रिजेक्ट केली जाल्यार आमी जो ऑफिसर आमकां रिजेक्ट करता त्या ऑफिसराक आमी घेराव घालून भितर दवरता। काँग्रेस पक्ष भाजपा सारको न्ही। काँग्रेस पक्ष कायदो मानपी पक्ष आसा आनी पालिकेन दिल्ल्या आदेश पाळटले। मात पालिकेन जे केला ते कायद्याक धरून ना। पालिकेन आमचो अर्ज इतले दीस कित्याक रद्द केलो ना अशें चोडणकारान सांगलें। आमी हांगा परमिशन 4 दीस पयलीं एप्लाय केल्ली, थंय आमचो परमिशन रिजेक्ट केलो वयता आनी आमकां जो डेमोक्रेटीक आमचो जो अधिकार आसा तो डेमोक्रेटीक अधिकार घेवपाक आमकां ही भाजपाची जी दादागिरी करपाची पार्टी आसा हे ऑफिसर सुद्दां कसले ऑफिसर BJPच्या हाका बळी पडटा। सो तेजो आयज निशेध करतात कारण आमी इल्लिगल कांय करना। काँग्रेस पक्ष हो सदांच कायदो मानपी पक्ष आनी ज्या तरेन आमकां परमिशन दिलें ना, आमकां कदेलां घालपा दिलें ना, हांगा कदेलो घालपा दिलें ना जाल्यार लोक खंय बसतले आनी भाशण खंय करतले। आनीक ही मिटींग आमी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी कॉल ऑफ केल्ली आसा। हांव तेंचें अभिनंदन करता लोकल टिमीचें, कारण ह्याच जाग्यार जर BJP आशिल्ली दादागिरी करता आशिल्ली आनी मिटींग चालू दवरता आशिल्ली। पूण आमी जेन्ना आमकां परमिशन ना त्या परमिशना कायद्या अनुसारान आमच्या सगळ्या वांगड्यांनी आयज ही मिटींग आमी रद्द केल्याक आनीक आमी खर शब्दान ह्या BJPच्या सरकाराचो हो जो उद्देश आसा की लोकांचो आवाज दामून धरपाक तेजो आमी निशेध करता। वाळपय नगरपालिकेन सभा घेवच्या वेळारच परवानगी न्हयकारली म्हूण पालिकेचो निशेध करता अशें काँग्रेसीचो उत्तर गोंय अध्यक्ष विजय भिकेन सांगलें। तुमकां खबर आसतलें की प्रत्येक सिटीन आमकां ज्या तरेन काँग्रेस एक पिसफूल जन आक्रोश लोकां पर्यंत पावता आनी तुमकां खबर आसतलें की लोक सुद्दां हेका साथ दिता आनी पयलेच फावटी अशें आयकून येता की वाळपय शहरान एक हुकुमशाही चल्ल्या, एक दादागिरीशाही चल्ल्या आनी त्या दादागिरीची एक प्रूफ आसा। कारण आमची मिटींग 4 आमी दवरलेले, परमिशन 4 दीस पयलीं मागलेलें आनी 4 सुमार आमकां नोटीस येता की तुमचें परमिशन कॅन्सल केलां म्हणून। ही खंयचीच दादागिरीशाही तेन्ना आमी आयज आमची मिटींग त्या प्रमाणे आमी हे करता आनी तो निशेध म्हणून आमी ऑर्डर दिल्या पळय ती हांगा जळयतले आनी हांगा जो मंत्री आसा न्हय BJP आसा तेचे आमी हांगा कंडेम करता, निशेध करता। पालिकेन 4 दीस पयलीं सभा घेवपा खातीर अर्ज केल्लो, मात इतले दीस कांयच सांगलें ना आनी आतां 4 वरांचेर कळयला। हाचोच अर्थ सरकार काँग्रेसीच्या जन आक्रोश सभेक लोकांचो प्रतिसाद मेळटा तें पळोवन भिल्या अशें आनंद नायकान सांगलें। प्रत्येक वेळा आमकां सांगलें की आयज नाका सकाळीं या, फाल्यां या, सांजचे या, अशें करून हांवें 4 दीस झुकले आनी लास्ट मोमेंटाक त्या सरकार म्युन्सिपालिटी आमकां सांगता की तुमकां हांगासर आमी म्युन्सिपालिटी परमिशन दिवंक शकना की बाजार आसल्या कारणान आनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जावंक शकता म्हणून आमकां एनओसी दिना। दुसरी गोश्ट अशी आसा की आमकां जे PI कडसून जे तरेचे आमकां सहकार्य जाय आसले ते 4 पर्यंत हांगासर खाली जाता, बाजार खाली जाता आनी फुडें घेवपाक हरकत ना अशें सुद्दां एक तरेचे मेसेज PI कडसून गेल्लो आसा। पण सरकाराचे BJP सरकार आहा ते सरकारा कडसून हे तरी दडपण येयल्या नंतर आयज आमकां हे परमिशन आमकां घेवपाक मेळोंक ना म्हणून काँग्रेस पक्षा तर्फे सकंद आमचे ऑफिस बेरर PCA तर्फे हांगासर आमी ह्या सरकाराचो निशेध करता।